नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीचेच दिसा भाजपातल्या मंत्र्यांची धुसफूस चवाट्यार ओडीपी वेल्यान बाबुशाची विश्वजिताचेर टिका टिके उपरांत सारवासारव मुख्यमंत्री म्हणटा सब कुछ ठीक। केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाला ताळगांव जाली भाजपाची कार्यकारिणीची बसका। फुडल्या 2 वर्सां करा बरें काम। 2027 भाजप सरकारूच येतलो सत्तेर, गडकरी उक्तायलो विश्वास। 2024 18वो सनबंद जातलो दक्षिण गोंयांत। 28 ते 30 डिसेंबर हे 3 दिसां खातीर केला महोत्सवाचें आयोजन। संगीत, फॅशन, जेवण आनी संस्कृतायेचो घेवपाक मेळटलो आस्वाद। असनोडे ते पंढरपूर वारीचे गाडयेक सोलापूर महामार्गार भिरांकूळ अपघात। गोयच्या गौरी कुडतडकर हे वारकरी बायलेक मरण। 2 जाण जखमी, कार चालक फरार। गोयच्या सगळ्या पंचायतींक वर्साक कमीत कमी 2 बाल ग्रामसभा घेवपाचो पंचायत संचालनालयान दिलो आदेश। बाल ग्रामसभा घेतिल्ल्याचो दाखलोय दिवचो वेळार आदेशात नमूद। आणि साखळे कारापूर तिस्कार अळमीचे दर्शन। 500 रुपया वाटो। अळमी विकत घेवपाक लोकांची झुंडी। आता खबरो विस्तारान। सरकाराच्या मंत्र्यांमदी धुसफूस आता कारण थारला। ओडीपीतले निर्णय घेतना मंत्री विश्वजित राणे विश्वासात घेना म्हणून मंत्री बाबुशान केल्लो आरोप। बाबुशाच्या आरोपांचेर मंत्री विश्वजित राणे म्हणटा ताचे आनी बाबुशाचे नाते खंय घुव बायले भशेन। जे कितें आसा ते चर्चेन सुटावे जातले। सेगीत 10 वर्सां गोंयांत सत्तेत आशिल्ले भाजपा सरकारांतले आमदार मंत्र्यांची धुसफूस तेंगशेर पावल्या। वयल्यान सगळें सुरळीत चल्लां अशें जरी दिसलें तरी तशें भितर अजिबात ना। काँग्रेसीचे 8 आमदारांचे भाजप प्रवेशा उपरांत कास्की सावन चड वाडल्यात। आता भाजपा सरकारांतल्या 2 ज्येष्ठ मंत्र्यां मदलो वाद उफाळून आयला। कारण थारला तें म्हळ्यार ओडीपी। ओडीपीतले निर्णय घेतना टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे कोणाकूच विश्वासात घेना। संबंधित आमदार मंत्र्या वांगडा बसकाय जायनात पूण ताळगांवचो सम्राट मंत्री बाबूश मोन्सेरातान खुली टिका केली। So here why it was members was there, a member was there, elected member was there. So basically if there is any objection he has got or anything whatever is happening in this thing in his constituency, basically he knows of it. So that is it. Now here whatever PDAs have been thrown in the air. No meetings have basically been held. This is not only our PDAs. There are other 2 PDAs also. So this is not acceptable. We should know what is happening in our constituency. That is very clear. Whatever what has happened, arbitrarily these people change the zone at any given time. Now 4 years became that ODB is pending for finalization. Then what has happened? Those people who had put objection suggestions, their thing has not been heard. But out of turn, whoever has come, those change of zone has been taken into consideration. So that is not acceptable. That you cannot do arbitrarily. You cannot just tomorrow one fine day I get up from my thing and I see 300 floor basically come and side on, and I don't even know. Being an MLA, I myself don't know what is that is. This issue basically was raised by other MLAs also. ODP is what is even now as far as CCP is concerned. CCP mayor or the commissioner is one of the member of the he himself doesn't know what is happening in Panjim. Files are just coming. Files are coming bypassing basically even the chairman. Files are just been signed by the member secretary and files are directly coming. So as far as the ODP, what we have said, we have sent the files back to the PD. Asking them under what section you have done this change of zone, because this doesn't figure in the original plan. So we at least should know what is happening. No? So TCP department confidence and कोणाकोच घेना असताना convergence करता. Arbitrarily everything has been done. Head of the TCP department is Vishwajit Rane. Sorry? Head of the TCP department is Vishwajit Rane. No?
See, that's what I'm trying to say. No, you are not taking anyone into confidence. We should at least, as a MLA, as a representative of the thing, tomorrow fine, we will go for election. No, say some people will, how come you give 300 and what I'm supposed to say? I don't know what has happened. You will say you were a minister in the government and you are only telling it is a irresponsible statement from you that you are saying that you don't know what is happening. So at least we should know. That's what I'm trying to say. Let there be clarity. MLS should be taken into confidence. Let there be clarity. Let the PDAs function. That's what I'm trying to say. बाबुशान केल्ल्या टिकेचेर मंत्री विश्वजीत पयलीं उलोवपाक तयार नासलो. मादुपरांत मिडियान परतून विचारले उपरांत मंत्री राणेन तोंड उगडलें. मंत्री विश्वजीत म्हणटा ताचे आनी बाबुशाचे नाते खंय घोव आयले सारके. तांचे मदीं जें कितें जालां तें चर्चेन सुटावे जातलें. न्ही बट तुमचे काय रिप्लाय ना तेका. बट अशें कितें जालां म्हणजे अशे डिफरन्सीस आसा बीन. तू दिसता बरें डिफरन्सीस आसा कितें. डिफरन्स कोणाकडे ना आम्ही एक परिवार. न्ही बट तांच्यांनी ओपन एक स्टेटमेंट दिला की विश्वासान घेना बी अशें म्हणून TCP खाते. ओके डिपार्टमेंट कॉन्फिडन्सान घेना म्हणून म्हटलं बाबुशान ही अंतर्गत कितें हें चल्ला अशें दिसता तुमकां. इंटरनल फायट्स बी अशें कितें. ओडीपीची मिटिंग झाली ना म्हणतो ODP मिटींग जावना म्हणटा. आमदारांक मंत्र्यांक कोणाक विश्वासान घेना तुमी अशें म्हणटा. हेचेर सगळे चर्चा चालू आहा म्हणून गोंयभर की तुमी पावस पावस भारतीय जनता पार्टीची नीती आहा त्या नीतीच्या अनुसार कामां वयता. मुख्यमंत्री कॉन्फरन्सान घेवन आनी तनावडे साहेब कॉन्फरन्सान घेवन जर वयर सकयल कितें करपाक जाय इंटरनली पार्टीने कितें करचें तें आमी इंटरनली आमी सॉल्व करता. ते कांय गोष्टी वायट धरप नासता पूण केन्ना केन्ना हांव खूब बायलां मदीं झगडी जातात. आतां बाबूचें म्हाजें रिलेशन खूब वर्सांचें गो बायल सारकें आसा आमी तें आतां कितें नवीन काय ना. थँक्यू ते गोष्टी ते सादारणपणे बऱ्या रितीन ते सोडत जावं. मजगती विश्वजिता वांगडा उलोवप जालें हो आमचो घरगुती मामलो. आपल्या कोणाय वांगडा उलोवपाक कांयच हरकत ना. म्हाजें म्हणणें फकत कांय गजाली जाग्यार पडपाक जाय. आमी दोगूय राजकारणांत येवपा पयलीं सावन एकमेकाक वळखतात म्हूण बाबूश उलयलो. उलोवपाक कांय ना न्हू. हांव कोणा कडेन उलोवपाक तयार आहा. नथींग लायक. इट ओनली सर्टन थिंग्स शूड बी चेंज. दॅट्स वॉट आय एम ट्रायंग टू आस्क. ओके नथींग मोर दॅन दॅट. ओके म्हणजे तुम्ही सकाळी म्हणटा तशें की मिटिंग्स बीन जायना त्यो सगळ्यो जावपाक जाय. आय थिंक एवरीथींग इज प्रॉपर प्रोसिजर शूड बी फॉलो. दॅट्स वॉट आय एम सेइंग. ओके सो तुमी उलोवपाक रेडी आसा चर्चा करपाक कितें विशयाचेर. colleagues, no, there is no this thing about it. Okay. I'm only saying that certain things should be transparency should be in certain things. That's it. तुम्ही पॉइंट्स कितें हे केला तांकां सांगपाक. सो नेक्स्ट टाइम जेन्ना तुमची मिटींग Points सांगपाक कितें आहा ते discuss, we will discuss on the this thing only. Same thing what I have spoken, same thing will be discussed. उलोवप जालें मागीर तेंच्या वांगडा. आतां उलोवप जालेलें. आतां जर तुमी उलयल्या उपरांत उलोवप जालें आतां. तुमी उलयलें काय तेणें उलयलें. कितें म्हणटा. See, we are like a family, so there is not a this thing, no. We are colleagues. ना सेम तेंच्यांनी असोच कमेंट केला. I know Vishwajit not now. Much before he was in politics. When he was in Congress and independent. Much before I was also in politics. So that is the time I know. There's no issue. ह्या सगळ्याचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा मंत्र्यां मदीं धुसपूस बीन तसलें कांयच ना. ना आमकां तुमी मेन. सर म्हाका सांगा सध्या गव्हर्मेंट भितर म्हणजे मिनिस्टर बीन आहा तेंच्या भितर कितें नाराजी बी अशें आहा. आयज बाबुशान एक कमेंट केला की ODP बी करतना न्ही मंत्री विश्वासान घेयना म्हणून. आणि त्या सगळं प्रवीण हल्लेकर आणि मोहन बुद्धीनाचे मातशें कितें बरें कशें दिसता सर. अशें कितें जालां. नाराज बी मिनिस्टर नाराज आसा. पूण ODPचेर कितें. ODPचो तांचो इश्यू जाला तो. एके वटेन गोंयांत भाजपची राज्य कार्यकारिणी चालू असताना आणि ताका केंद्रीय फुडारी मंत्री नितीन गडकरी हाजीर असताना भाजपाचे मंत्र्यां मदीं हें सगळें नाट्य चलिल्लें. अजून वेंचणुकेक 3 वर्सां असतनाच सरकारांतलो अंतर्गत कलह चव्हाट्याचेर येवपाक लागला. आतां हाका भाजप कसो टॅकल करता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ताळगाव भाजपाची कार्यकारिणीची बसका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाला ताळगाव झाली. राज्याचो सर्वे करून खंय उणे पडले ते लोकांकडल्यान जाणून घेवपाचे म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सल्लो. शुक्रारा भाजपाची कार्यकारिणी बसका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या नेतृत्वाखाला ताळगावा जाली. ह्या बसकेक भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजपाचे सगळे मंत्री, आमदार तसेच कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले.
गोंय भाजपा खातीर फुडलीं 2 वर्सां परिक्षेचो काळ. राज्याचो सर्वे करून खंय उणे पडले ते लोकांकडल्यान जाणून घेवपाचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सल्लो दिलो. तशेंच राजकारणांत फायनान्शियल ऑडिटा परस परफॉर्मन्स ऑडिट म्हत्वाचे अशें केंद्रीय मंत्री गडकरीचे प्रतिपादन. 2027 मध्ये पुन्हा विधानसभेच्या निवडणूक आहे. आज 2-2.5 वर्षाचा हा काळ बाकी आहे आणि या काळामध्ये आपल्या संघटनेचा विस्तार करणं आणि संघटनेची ताकद वाढवणं हे कार्य जर नीट प्रकारे झालं तर नक्कीच पुन्हा एकदा गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास आहे. फायनान्शियल ऑडिट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट परफॉर्मन्स ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन फायनान्शियल ऑडिट. आपल्यापैकी प्रत्येकाचं तुम्ही कधीतरी आपला आत्मपरीक्षण करून आपण सगळ्यांनी आपलं परफॉर्मन्स ऑडिट केलं पाहिजे. येणाऱ्या काळामध्ये संघटनेत कसं काम करायचं, सरकारमध्ये कसं काम करायचं याचं संशोधन करून एक प्लॅनिंग योजना तयार केली पाहिजे. आणि मला माहिती आहे की अनेक वेळा समस्या असतात, डिफिकल्टीज असतात, पण मी नेहमी म्हणतो की देर आर सम पीपल हू कन्वर्ट प्रॉब्लेम्स इनटू अपॉर्च्युनिटीज and there are some people who convert opportunities into the problems. उत्तम काम केलं पाहिजे, उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलं पाहिजे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन दिल्ले सल्ले कार्यकर्त्या पयलीं मंत्री आनी आमदारांनी पाळचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो मंत्र्यांक आनी आमदारांक उलो. गडकरी राज्य कार्यकारिणीच्या सजेशन्स तर कितें आसता, जो राज्य कार्यकारिणीक मार्गदर्शन करपाक येता तो पार्टीक सजेशन्स दिता. सो डेफिनेटली पार्टी वील डू द सर्वे. म्हणजे जो पार्टीन सर्वे करपाक जाय तो सर्वे पुराय गोंयभर करतले. तितूंतल्यान सरकाराचोय परफॉर्मन्स पार्टी कडेन पावतलो, सगळ्यांचो परफॉर्मन्स जाता. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजोय परफॉर्मन्स जाता तो पार्टी कडेन पावतलो आनी सुदोदीत पार्टी अशा पद्दतीचे सर्वे हे कायम करीत आसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अस्नोड्यासावन पंढरपुराक वचपी वेगनार गाडयेक सोलापूर महामार्गाचेर इनोवा गाडयेन फाटल्यान धपको दिल्ल्यान वारकरी गौरी कुडतरकार मूळ कोलवाळे ह्या बायलेक मरण आयलें आनी 2 जाण गंभीर जखमी जाले. गौरी कुडतरकाराची चलतना वाटेर भलायकी इबाडिल्ली देखून तिका गाडयेंतल्यान व्हरताले. अपघाता उपरांत इनोवा गाडयेचो ड्रायव्हर गाडी थंयच दवरून फरार जालो. पुलिसांचो तपास सुरू आसा. अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा. अस्नोडासावन पंढरपुराक वचपी वॅगनर गाडयेक सोलापूर महामार्गाचेर इनोवा गाडयेन फाटल्यान धपको दिल्ल्यान वारकरी गौरी कुडतरकार मूळ कोलवाळे ह्या बायलेक मरण आयले आनी 2 जाण गंभीर जखमी जाले. गौरी कुडतरकाराची चलताना वाटेर भलायकी इबाडिल्ली देखून तिका गाडयेंतल्यान व्हरताले. अपघाता उपरांत इनोवा गाडयेचो ड्रायव्हर गाडी थंय दवरून फरार जालो. पुलिसांचो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या सगळ्या पंचायतींक वर्साक कमीत कमी 2 बाल ग्रामसभा घेवपाचो पंचायत संचालनालयान आदेश दिला. तशेंच तांकां बाल ग्रामसभा घेतिल्ल्याचो दाखलोय दिवपाक सांगला. पळयात पुराय बातमी. पंचायत आनी नगरपालिकेनी वर्साक 2 बाल ग्रामसभा घेवपाचो कायदो आसा. मात त्यो सभा घेवप जायनाशिल्ल्यान गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान पंचायत संचालनालयाक त्यो घेवपा विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ते प्रमाण पंचायत संचालनालयान ही मार्गदर्शक तत्वां सगळ्या पंचायतींक धाडून तांचे कटेकोरपणान पालन करपाचे आदेश दिल्यात. या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण प्रत्येक पंचायतीक वर्साक कमीत कमी 2 बाल ग्रामसभा घेवप बंधनकारक आसा. या बाल ग्रामसभेक 6 ते 18 वर्साच्या भुरग्यांक वांटो घेवपाक मेळटा. या ग्रामसभांनी शिक्षण, भलायकी, सुरक्षितताय आनी मनरिजवणेचे उपक्रम अशा विशयांचेर चर्चा जाता. ह्यो बाल ग्रामसभा घेवपाची मार्गदर्शन तत्वां तयार करपाक चिल्ड्रन्स रायट्स ग्रुप या संस्थेन मोलादीक हातभार लायला. प्रत्येक पंचायत आनी नगरपालिकेन ग्राम वा नगर बाल समिती स्थापन करप बंधनकारक आसा अशें CRGच्यो नमिता नाईक हांणी सांगले. My name is Namita Purulekar Naik, working in Children Rights in Goa. CRG is a registered NGO working for the child protection for the last 25 years in Goa. We work in 4 core areas of child rights:
right to survival, right to protection, right to development, and right to participation. Along with other NGOs, CRG participated and drafted Goa Children Act 2003. And as per the Goa Children Act 2003, Section 13, 8 आणि 9 असे सांगता की हर एक पंचायतीन विलेज चाइल्ड कमिटी आणि म्युनिसिपालिटीन सिटी चाइल्ड कमिटी आसची. CRGन फर्स्ट VCC गोंयान स्टार्ट केली अरांबोल 2006. आम्ही आनी 6 एरियेन काम करताली. मोर्जे, आसगाव, अंजुना, शिवोलीम, कामुर्ले. आम्ही वर्साक 4 विलेज चाइल्ड कमिटी, 2 बाल ग्राम सभा आणि 4 बाल पंचायत मीटिंग घेताली. भुरगीं खूपशे इश्यूज आपले त्या मिटिंगेक मांडटाले आणि विलेज चाइल्ड कमिटी सॉल्व करपाक ट्राय करताले. आता गोवा स्टेट कमिशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड रायट्सान बाल ग्राम सभेचे गायडलायन्स काढला. पंचायत डिपार्टमेंटान ते सगळ्या पंचायतींनी धाडलेले आसा. जेन्ना ही बाल ग्राम सभा जाता तेन्ना VCC कडेन मागता की तेंच्यांनी गांवच्या लोकांक ही डेट आणि टायम सांगची सो दॅट खूपशे लोक त्या गांवचे त्या बाल ग्राम सभेक पार्टिसिपेट जावचे. आता तरी हांव मागता की पंचायती कडेन की तेंच्यांनी तेंची VCC स्टार्ट करची आणि गांवच्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी तेंच्या भुरग्यांक ह्या बाल ग्राम सभेक पार्टिसिपेट जावपाक एनकरेज करचे सो दॅट ल्हान वयाचेर तांकां तेंचे अधिकार आणि तेंचे प्रॉब्लेम सांगपाक एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. पंचायती कडेन मागता की तांकां समज तेंची VCC एक्टीव करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी CRG कॉन्टॅक्ट करचो. सगळ्यांनी मेळून फुडें सरून भुरग्याचे कायदे आणि भुरग्याचे अधिकार बाळगुया. थँक्यू. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. रानात रोहिणींचेर फुलपी अळम्यांचे आता दर्शन जावपाक लागला. दिवचलच्या बाजारांत सयत दिवचल सांखळी मेन रस्त्या कुशीक अळमी विकपाक येतात. प्रमाण कमी आणि मागणी चड आशिल्ल्यान अळम्यांचो भाव वाडिल्लो आसा. पावसाळो सुरू जातकच बाजारांत आणि खास करून थारायल्ल्या सुवातीर अळमी विकपाक घेवन बशिल्ले दिसतात. शुक्रारा साखळे कारापूर तिस्कार अळम्यांचे दर्शन जाले. अळमी आयल्या हे कळटकच येवपी वचपी लोकांनी थंय गर्दी केली. अळम्यांचे 8 सुमार वाटे आशिल्ले. एक वाटो 500 रुपया. कळे चड नासले देखून हो दर पळोवन कांय जाण परत गेले पूण थोड्यांनी ते ती सांगता त्या मोलान विकत घेतले. ह्या हंगामातली ही पयली अळमी आशिल्ल्यान तांचे दर चडिल्ले असतात. सामान्य मनशाक मात ते फुडल्या दिसांनी अळमीचे पीक वाडटले आणि बाजारांत सगळे कडेन अळमी दिसतली तेन्ना हे दर देंवतले असो अदमास आसा. रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिभेक उदक सुट्टा. सिजनात एकदा तरी ही अळमी खावपाक मेळचे अशे दरेकल्याक दिसता. सैमाच्या नेमा प्रमाण सध्या रानावनात रोहिणींचेर अळमी फुलपाक लागल्या. ही अळमी आता बाजारातय विकपाक येतात. दिवचलच्या बाजारात सयत दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्या कुशीक कारापूर तिस्क वाठारात सध्या अळमी विकपाक येतात. दर वर्सा साधारण आषाढी एकादशीच्या वेळार अळमी फुलपाक लागतात. अनुमात आषाढी एकादशी पयलीच अळमी फुलपाक लागल्या. फाटले 4-5 दीस पडिल्ल्या नेटाच्या पावसा उपरांत काल आणि पयर 2 दीस पडिल्ल्या मातशा वताक लागून ही अळमी फुलपाक लागल्यात अशें जाणकारांचे मत आसा. सध्या अळम्यांचे प्रमाण कमी आशिल्ल्यान आणि दुसरे वाटेन अळम्यांक मागणी आशिल्ल्यान ह्या अळम्यांचो सध्या भाव वाडिल्लो आसा. सध्या 500 रुपया वाटो ह्या प्रमाण ही अळमी विकतात. फुडल्या कांय दिसांनी जर कडकडीत वत पडले जाल्यार अंदू व्हडा प्रमाणात अळमी पिकतली अशें जाणकारांचे मत आसा. सध्या जी अळमी बाजारात विकपाक येतात तांचो आकार सामको बारीक आसा. तरी लेगीत खवय्ये हे ही अळमी विकत घेवपा खातीर घुडयो घालतना दिसतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
वेदांता कंपनीक मायनिंग व्यवसाय सुरू करपाक ईसी दिल्ल्यान पिळगांव दिवचलच्या शेतकाऱ्यांनी मायनिंग खात्याचे संचालक नारायण गाडेंची भेट घेतली. वेदांता कंपनीक ट्रान्सपोर्ट रुटाक मान्यताय दिल्ल्यान कशा तरेन अडचण निर्माण जाता हें स्पश्ट केलें आनी मायनिंग येरादारी बंद करून शेतां वाचोवपाची मागणी केली. 2 दिसां भितर ह्या प्रश्नाचो सुटावो जावंक ना जाल्यार कार्यालया मुखार धरणे आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. उपरांत वेदांता कंपनीक दिल्ल्या ट्रान्सपोर्ट रुटाची पळोवणी करतले आनी निर्णय घेतले अशें आश्वासन मायनिंग खात्याचे संचालक नारायण गाडेंनी दिलें. आज सरकाराच्या माध्यमातून खूबश्यो फॅसिलिटी शेतकारांक दिता सरकार, पूण आयज आमची शेतां ज्या शेतांतून हेंच्यांनी मायनिंग चालू केलेलें आसा, रस्ते आमचें परमिशन घेयनासतना आमकां कसलेच कांयच अनुभव हे आयडिया दिनासतना आमच्या शेतांतल्यान हेंच्यांनी रस्तो काडलेलो आसा. आमकां कसलेच आनी आतां आमी जर त्या शेतांतून आमच्या दुसऱ्या फुडल्या शेतांत वयतले जाल्यार थंय पुलीस दवरलेले आसा, ते आमकां तुमी खंय वयता रे आमकां आडयता. म्हणजे आमी आमच्या शेतांत सुद्दां वचपाक आयज आमकां थंय बंदी आसा. तेन्ना आमचे जिवनाचो प्रश्न सरकारान सोडोवपाचो की आमची शेतां आमच्या ताब्यान दिवून, जेणे करून आमी आमच्या भुरग्या बाळांचे जावं जे गरीब लोक आसा, गरीब कश्ट करू लोक आसा, तांकां कश्ट करून आपले पोट भरून त्या शेतान आपली उदरगत करची, इतलेंच आमचें सांगणें आसा. आयज आमी पिळगांवच्यान जे शेतकार आसात, जे पारंपारीक आपली शेती करून हांगासर आपले जो उदरनिर्वाह चलयता, हे शेतकारांनी एक बारीक पीसफूल प्रोटेस्ट आनी मोर्चा कसो डायरेक्टर ऑफ मायन्सार हाडलेलो. हेचें मुख्य कारण म्हणजे आयज येद्या पावसान जो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा बिचोलच्यान फार्मारा शेती कडेन, आनी हो ट्रान्सपोर्ट रूट परमीट जो इश्यू केला तो डायरेक्टर ऑफ मायन्सान केला. आनी रूट परमीट दिता आसतना तेंचो रूट दिला पळय तो प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान दिला. आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची? प्रायवेट प्रॉपर्टी कुंदात कम्युनिटाची आसा पिळगांवची, तेंची आसा. आनी हे हांगा जमतले सगळे शेतकार जवळ जवळ 160 शेतकार आसा ज्या शेतांचेर आयज ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. एका सायडीन सरकार सांगता शेती करा, दुसऱ्या सायडीन शेतीची अशी नाशाडी करता. आमी त्या दीस स्टॉप केलो ट्रान्सपोर्ट मंडे. डेप्युटी कलेक्टरान आमकां बिचोलचें सांगलें की ट्रान्झीट परमीट जे आसा ते डायरेक्टर ऑफ मायन्सान दिला आनी तो आपूण स्टॉप करूं शकना. तेज्या खातीर आयज आमी सगळे डायरेक्टर ऑफ मायन्सा कडेन आयिल्ले विचारपाक ताका की तूं रूट परमीट प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान कसो दिवं शकता. सो ताणें एडमीट केलें की हे गजाली आपल्याक खबर ना म्हणून. खबर ना जाल्यार म्हटल्यार ती ऑर्डर रिवोक कर आनी रूट परमीट जो आसा पळय तो कॅन्सल कर इमिजिएटली. इमिजिएटली ताणें आपल्या इन्स्पेक्टर जो आसा जिओलॉजिस्ट ताका इन्स्ट्रक्शन दिला वचून ते व्हेरीफाय कर म्हणून आनी आपल्याक रिपोर्ट दी आयज सांजचो. आमी ताका एकूच शिटकावणी दिल्या की आयज येयला आमी पिसफुली येयले हांगासर तुका रिक्वेस्ट दिवपाक. फाल्यां पर्यंत जर ट्रान्सपोर्ट बंद जायना प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान जाल्यार मंडेच्यान एक शेतकार जे हांगा आसा ते मंडे थंय येवन बसतले. तांचें म्हणणें आशिल्लें की जे ट्रान्झीट परमीट आमी दिला जे ओर मूव करपाक, वेदांताची जी कंपनी मायन सुरू जाल्या बिचोले थंयच्यान ट्रान्सपोर्ट करता ओर आनी तांचो जो पिगायन प्लांट आसा आमोणा थंय व्हरतात. लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की हें ट्रान्सपोर्टेशन परमीट दिल्ल्या कारणान थंय रस्त्यार वेबो जाता आनी फार्मरांचें म्हणणें अशें की ती जमीन ज्या जमनींतल्यान तो रस्तो वता ती फार्मरांची जमीन आनी त्या जमनीक त्यामुळे थंयच्यान ट्रान्सपोर्टेशन करूंक जायना अशें तांचें म्हणणें. तांच्यांनी म्हणलें की ग्रावंड कंडिशन कितें आसा तें आतां येवन पळया म्हणून. हांव म्हज्या एका जिओलॉजिस्टाक धाडटा, इन्स्पेक्शन एक करता, ते लोकूय आसतले गांवचे थंय आनी देन वी वील टेक अ कॉल. एसजीपीडीए मार्केटा कुशीकचो कोयर मडगांव पालिकेन उबारूंक नाशिल्ल्यान वाठारांत घाणी पडल्यात. नितळसाण नाशिल्ल्यानूच डेंग्यू मलेरिया ही साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. किरकोळ नुस्तें मार्केटाची देखरेख करपा खातीर एसजीपीडीएन पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलो. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी शुक्रारा एसजीपीडीए किरकोळ नुस्तें मार्केटाच्यो पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. हे समस्ये विशीं येवपी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न मांडटलो अशेंय विजयान ह्या वेळार सांगलें. एसपीडीएचे मार्केट 2018 दुबयचे मार्केटचो मॉडेलाचेर आमी कंप्लीट केलें. हें मार्केट कंप्लीट जातकच ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्हणजे बृहन मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान BMCन असले मॉडेल करचे म्हणून आनी मार्केटां हे मॉडेलाचेर करपाक केली. आज ही मार्केटाची जर अवस्था पळयली जाल्यार रडूंक येता. कितेंच सारकें ना.
MBA हांगा टॅक्स घेता पूण सर्वीस कांय दिना त्यो वायरी बियरी अशें कांयच ना चकचकीत अशें मागीर हें जालें भितर. आतां भायर परिस्थिती पळय भायर झाडां जाल्यार रान कशें जालां त्या सायडीन ते काडून ते शेतान उडयतात. शेतान उडोवन डेंगी जातली मलेरिया जातली दुयेंसां जातली. कंप्लीट सॅनिटेशन आनी क्लिनलीनेस ना. सो ताजे खातीर आमी आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्टर हो पाटील तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर फातोर्डाचो ताचें लेफ्ट ओवर काम आसा तें काम हांवें हांगा करपाक दवरलां. तें क्वॉन्टिटी ताची जालेली आहा. हांगा आमी SPDAचें मार्केट निवळ करून म्हाका दितले. भायर भितर पार्किंग बिर्किंग चकचकीत करून एटलिस्ट क्लिनलीनेस दितले. जें काम म्युन्सिपाल्टीचें जें काम PDAचें हें दोगूय करना. पूण आतां हांवें चिंतलां की PWDच्या कामांतल्यान हाडून हांवें हें काम करतलो. काम कंप्लीट करून दितलो निवळसाण दवरतलो आनी मागीर हो इशू हांव एसेंब्लीन रेज करपाचो आहा की PDAचें मार्केट पयलीं आशिल्लें तें चितात ते भशेन ते परते हाडप. PDAचो प्रस्ताव आहा की हांकां आतां कितें 10 रुपया जालें 10 रुपयाचे 100 काय 40 करपाक सोदतात. आरे पयलीं सर्वीस दिवपाक जाय. आमी आमच्या वेळार टॉप सर्वीस दिवन पयशे कमी केल्ले. कित्याक नुस्तें म्हणटा तें गोंयकाराक शीत कडी आनी नुस्तें जर ना जाल्यार तो गोंयकार न्ही हें आमी सगळें जाणा. सो गोंयकारांक बरें नुस्तें दिवप नुस्तें विकतना सवलत बरी दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता. सरकाराक गोंयकारपणूच समजना. दिवचलच्या IDC वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्याची पुराय हालत जाल्या. ह्या रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्लीं आसतनाच पावसाक लागून सगळे कडेन चिकोल जाला. देखून ह्या रस्त्यावेल्यान चलप लेगीत कठीण जाला. दिवचल IDCत आशिल्ल्या ESI हॉस्पिटला कडेन फुडें वचपी रस्त्याची सध्या अवतिकाय जाल्या. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्त्याचेर चिखलाची दलदल जाल्या. ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान वाहनां चलोवप सोडाच चलपाक लेगीत कठीण जाला. फोंडकुलां आनी चिखलाक लागून गाडयो रुतपाचे प्रकार घडटात. दुचाकी घसरून अपघातूय जातात. हो रस्तो सध्या सामको धोक्याचो जाला. हे इंडस्ट्रियल एरिया हे आमी सद्दी येता हेवटेन हे वर्क कितें ना कितें तें काम आसता हांगा बारीक बारीक कामां आमी येत आसता. ते आतां हे रस्तो पळयात तुमी हेवटेन आहा तो हो रस्तो संपूर्ण पिड्ड्यार जाल्लो आहा कळ्ळें. तर लोकांक येवपाक वचपाक पावस पडलो की कोणूच कसोच वचूं शकना. ते हेवटेन तेवटेन सासपा कितले जाण हांगा पडटा बायक घेवन पडटा आनी कितें जाता. आनी वयल्यान व्हडलोसो खुबशे इन्सिडंट्स हांगा जाल्ले आहा हेजे पयलीं सुद्दां. आमी प्रत्येक फावटी तांकां IDCन गेल्या उपरांत ते IDCन म्हणटा आयज करता फाल्यां करता परवा करता म्हणून करता म्हटल्यार कॉन्टेस्ट ते कांयच हो नासता कळ्ळें. आतां हेवटेन आतां लास्ट टायम आमी हे रस्तो केलो आतां परतो आसात तशे आनी ते गाडयो व्हडल्यो ते कर्नाटक महाराष्ट्राचे 50 टन 60 टनाच्यो गाडयो येता. गाडी येता आनी हांगा घालता. ह्या गाडयेक 50-60 टन वचपाचो रस्तो हो पळयलें जाल्यार हे इंडस्ट्री हे रोलिंग मिलाचेर ते गाडयो येता हेवटेन येवपाक हे लोड घेवन वयतात. म्हणजे हांगा सगळो हो रस्तो पिड्ड्यार जायत वयता. येयल्ले दर वर्सा आसा. आणि हे हांगा चिखल कसलो पावडर कसो चिखल पळय तेवटेन तो कोळसो बंद केला. ते कोळसो येतात कोळसो पडटात तो चिखल हांगा आतां हो फोडला तेंच्यानी रस्तो नवो रस्तो केला. हो पळय दिसता तुमकां नवो रस्तो फोडला हांगा फोडून दवरला. तेवटेन सुद्दां ते रस्तो फोडून दवरल्या आनी तेवटेन मार्केटासान येताना तो रस्तो गेल्या वर्सा वॉटमिक्स केला तेन्ना आमी आसले तेन्ना पळोवपाक जाय तो सुद्दां रस्तो थंय फोडून उडयला तेंच्यांनी. हे IDC कांयच पडलेलें ना. पळयला कशी गाडी गेली ती भितर हे पळय होणके ते हांगा पयर हांगा एक गाडी गेली भितर व्हडली ट्रक तेका काडपाक इतको प्रॉब्लम जालो. व्हडली क्रेन हाडपाची पडली काडपाक. तर कशें म्हण आमकां चड आमची गाडी आसा इंडस्ट्रीन कामाक वयता चेडवा ते 2 जाण ते दीस थंय पडले आनी एक बायकवालो पडलो कोण ती एक्शनूच घेना. कितके वर्सां जाले आसा आतां हे जाले मिनिमम म्हाका दिसता म्हाका हांगा 2 वर्स जाले कंपनी म्हाज्या कामाक 2 वर्सां हांव पळयता. आता ह्या पावसाक भरपूर प्रॉब्लेम. पावसान पळय आतां हीच गाडी कशी गेली पळय ते फोंडक्यान ढुकलून काडपाची पडटा गाडी. चिकल आनी चेडवा पडटा. मेन गाडीचे प्रॉब्लेम कांय ना गाडी कशी बी काडूं शकता आमी. पयर एकटे चेडू पडले थंय बायक घेवन ते रश स्टँडान वयता कामाक ती तेका कोण काडटलो आनी पावसान हांगा भरपूर उदीक भरता. पावसान उदीक एकदम फ्लोर जाता पळय ही गाडी पळय ही तरी काय ना आतां मागीर पावस पडलो न्हू सगळे फूल भरता हांगाच्यान थंय पर्यंत टोटल भरता. तुमचें डिमांड कितें आहा? आमचें डिमांड आतां हांगा मातसो रोड करपाचो नाजाल्यार एक गुणे बिणे कितें आसा ती मातशी लेवल करपाची. इतकोच गाडी तरी वचपाक ना जाल्यार चेडवा येता पळय तांकां मातशें येवपाक वचपाक वाट जाय.
गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. कला अकादमीच्या नांवान खूब बोवाळ चालू आसा. ही साऊंड सिस्टम खरीच पिड्यार जाल्या. एक्चुली कितें स्टँडर्ड आसा आनी कितें प्रॉब्लेम आसा साऊंड सिस्टमा भितर. The mixer they have installed was a model that was 8 years old. Same with the lighting board also, which was very old.